गोय राज्यात पहिल्याच खेपे इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स फेस्टिवल ऑर्गनायज जाता ही अत्यंत आनंदाची गजाल. आम्ही सगळेजण म्हणतात की गोवा इज ए स्टेट ऑफ फेस्टिवल. वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दॅट स्टेट इन टू होस्टिंग व्हेरियस टायप्स ऑफ फेस्टिवल्स आणि हांगा व्हेरियस टायप्स ऑफ फेस्टिवल जातात. एक फेस्टिवल फाल फेस्टिवल होता म्हणजे चिल्ड्रन्स फिल्म फेस्टिवल. द फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हो मडगांवां दक्षिण गोंयांतल्या रवींद्र भवनात जाता ही अत्यंत आनंदाची गजाल. पयलीं म्हणजे हांव चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हू हॅज एग्रीड सपोर्टेड फुल्ली फॉर होस्टिंग ऑफ दीस इव्हेंट. कारण दक्षिण गोंयांत ह्या टायपाचो इव्हेंट केन्नाच जायनाशिल्लो. फर्स्ट टाइम चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल 9 जानेवारी ते 13 जानेवारी हो रवींद्र भवनाच्या हातून जाता ही अत्यंत आनंदाची गजाल. फर्स्ट चिल्ड्रन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल पहिले गोयचे बुलबुल चिल्ड्रन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आम्ही 9 जानेवारी पासून 13 जानेवारी रवींद्र भवन मडगाव हांगासर आयोजन करता. डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी रवींद्र भवन मडगाव आणि अंतरंग हांच्या मार्फत हे फिल्म फेस्टिवल जाता. स्वतः हांव मुख्यमंत्री एज अ पॅटर्न आसा. बापा एक्स चीफ मिनिस्टर मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हाचे चेअरमॅन उरतले ह्या पुराय इव्हेंटाचे. दामोदर नाईक ह्या चेअरमॅनाचे व्हायस चेअरमॅन आसतले DCCF. बाकीचे सगळे हे जे वर्किंग कमिटी आणि बाकी सगळे जण हाचे खातीर काम करतले. द फर्स्ट थिंग आम्ही 50+ इंटरनॅशनल चिल्ड्रन फिल्म्स ह्या फिल्म फेस्टिवलात दाखयतले. ओके, पहिलेच फावटी अशा पद्दतीचे फेस्टिवल मडगांवात जाता हे जे खास करून आकर्षण आसा. हाजे विशेष करून डेट 9 जानेवारी तुमकां म्हटला तशें वेन्यू रवींद्र भवन मडगाव. स्क्रिनींग ऑफ द फिल्म्स विल बी फ्रॉम अबाउट 10 years ऑफ द एज ग्रुप हांचे खातीर सगळ्यां खातीर आसतले. 18 वर्सां वयले जे कोण हाका पार्टिसिपेट जावपाक शकता आतांच तांच्यानी म्हटलें त्या प्रमाणे ₹200 तेंच्यांनी वन टायम पे करपाचे आनी 5 दिसाची फिल्म त्या ₹200 चार्ज करून सगळ्या जाणांक पळोवपा खातीर मागीर ₹200 ती जातली. ऑल द स्कूल स्टुडंट्स विल हॅव टू 3 hours प्रेझन्स त्या थंयसर उपस्थित रावपा खातीर तेंच्यांनी उपस्थित रावपाक तांकां वेगवेगळ्यो डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळी फेसिलिटीज प्रोवायड केल्या. मोर देन 55 फिल्म्स थंय स्क्रीन जातली. 12 कॉम्पिटिशन फिल्म फीचर लेंथ फिल्म्स जी आसतली ही कॉम्पिटिशन फिल्मा खातीर आसतली. 25 शॉर्ट फिल्म्स फॉर द कॉम्पिटिशन एंड नॉन कॉम्पिटिशन स्क्रीनिंग हांचेय बी जातले. 3D इंस्टॉलेशन फिल्म्स फॉर द शॉर्ट डिस्प्ले आसतली. डिजिटल मोबाईल प्लॅटिनम आसतलो. इट इज अ गेम झोन, आर्ट गॅलरी, क्रिएटिव्ह एक्टिव्हिटी सेशन अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिव्हिटी अलॉंग विथ इट त्योय आसतल्यो. वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स फॉर द चिल्ड्रन्स लायक द इंटर स्कूल बॉलिवूड डान्स कॉम्पिटिशन्स, मास्टर क्लास अँड मिस बुलबुल फॅशन शो आसतलो. स्पेशल वर्कशॉप फॉर द टीनेजर्स अँड ड्रोन मेकिंग अँड ग्रीन स्क्रीनिंग म्युझिक्स हाच्या खातीर वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे कॉम्पिटिशन्स आनी ते ऑर्गनायज करतले. मास्टर क्लासेस बाय द रिनाउंड फिल्म पर्सनॅलिटीज अँड इट इज ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द अपग्रेड दीस इंडस्ट्रीज. म्हणजे भुरग्यांच्या खातीर अशा पद्दतीचे मास्टर क्लासेस जावन हे एक खास आकर्षण आसतलें. आतापर्यंत 8,000 भुरग्यांनी हाच्या खातीर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जालें. गोंयभरांतले 8,000 भुरगे हाच्या खातीर ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाला. जेंका रजिस्ट्रेशन जावपाक जाय तेंच्यांनी हेजी वेबसायट जी आसा www.bcifffindia.com हाजेर वचून तेंच्यांनी आपलें रजिस्ट्रेशन करचें. तांचो कॉन्टॅक्ट नंबर 8666990138 किंवा 139 ह्या नंबराचेर तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करचो. फेसबुक आणि इंस्टाग्राम हाजेर BCIF इंडिया हाजेर इंस्टाग्राम आणि फेसबुकाचेर गेल्या उपरांत ताजेर सगळ्या जाणांक डिटेल मेळटले. बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत पयले स्टार्ट जाता. भारतान जगभरान जे सिनेमा आसा ते दाखोवपाचें एक स्टेशन गोंय जालें. 2004 इफ्फी आयलो आनी ताजे नंतर ESCच्या मार्फत वेगवेगळे महोत्सव हांगा गोंयांत घडटात. सायन्स फिक्शन फिल्म जावपाक लागले, एनवायरमेंट बेजाचे फिल्म जावपाक लागली, मराठी कोंकणी फिल्म फेस्टिवल जावपाक लागले. पण भुरग्यां खातीर कांयच नाशिल्लें आनी आवय बापायक भुरग्यांक कशें दाखोवपा सारकें फिल्माचें कल्चरय तयार जावंक नाशिल्लें. 20 वर्सांच्या काळाच्या नंतर मुख्यमंत्र्यान आनी सरकारान योग्य असो निर्णय घेवन
बुलबुल चिल्ड्रन फिल्म इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान धाकले भुरग्यांक लागून एक प्लॅटफॉर्म नवीन तयार करपाचो प्रयत्न केला आणि तो प्लॅटफॉर्म म्हटल्यार ह्या मार्फत व्हॅल्यू एडेड एज्युकेशन जे आसा ते दिवपा खातीर ह्या फिल्माचे सगळे येवजण आसा. व्हॅल्यू एडेड म्हटल्यार कितें की पयलीं व्हडलीं घरां आसताली, आजी भुरग्यांक काणी सांगताली आनी तातूंत भितर तांचे संस्कार जाताले. आतां ते कांय ना, आतां तांच्या हातीन मोबायल आसा. पण अशा वेळाचेर भुरग्यांक थिएटरा कडेन हाडून जॉयंटली फिल्म पळोवपाचे एक नवो जो प्लॅटफॉर्म तयार केला. त्या खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हांव उपकार मानतां. एक मेन ऑडिटोरियम जो आसा तातूंत डीसीपी प्रोडक्शन आसतलें, ब्लॅक बॉक्स आणि कॉन्फरन्स हॉल आसा थंय आमी नॉन डीसीआय प्रोडक्शन. So how many movies will be screened in a day? इन अ डे देर आर 4 slots फॉर मुवीज. येस. आणि जी शॉर्ट फिल्म आसा ताजे आमी 8 देड वरांची हे केल्या, पॅकेजीस केल्या फॉर चिल्ड्रन. These are all very carefully selected films for children, motivational, inspirational. अशी फिल्म आसा. So total of 58 films. 55 Yes. सेलिब्रिटीज आम्ही इन्व्हिटेशन खूप जणांना दिले. थोड्याशे फिल्म्स आहेत. कन्फर्म जाऊ नका, कन्फर्म कन्फर्म जाऊ नका, कन्फर्म झाल्यापर्यंत सांगता.